बायण दर्यावेर बेकायदेशीर घरां बांदिल्ल्याची याचिका हायकोर्टान फाटी घेवंक लायली। तांकां दिल्ली स्टे सुद्धा हायकोर्टान फाटी घेतल्या। बांदकामां बेकायदेशीर आशिल्ल्यान तांकां थंय रावपाचो कसलोच अधिकार ना म्हूण हायकोर्टान स्पश्ट केलां। 30 दिसां भितर स्वता जावन बांदकामां मोडचीं असो आदेश हायकोर्टान ह्या 57 याचिकादारांक दिला। सरकारान सुमार 67 बांदकामां मोडिल्लीं आनीक 8 बांदकामां थंय उरल्यांत। वास्को बायणा बेकायदेशीरपणान बांदिल्ले झोपडपट्टेन रावपी लोकांची याचिका हायकोर्टान बिरेस्तारा फाटी घेवंक लायली। 57 लोकांनी ही याचिका घाल्ली। घरां मोडची न्ही म्हूण तांणी हायकोर्टा कडेन मागणी केल्ली, मात ही बांदकामां बेकायदेशीर, ताका लागून तांकां ही मागणी करपाचो कायद्यान अधिकार ना अशें हायकोर्टान स्पश्ट केलें। बांदकामां मोडची न्ही म्हूण दिल्ली स्टे हायकोर्टान फाटी घेतल्या। तांणी पिटिशनरांनी आपले पिटिशन फाटी घेतले, जेणे करून आतां आमकां ताजे फुडें कारवाई करपाचो रस्तो मोकळो जाला। वास्को बायणा बेकायदेशीर बांदिल्ले झोपडपट्टेचेर सरकारान फाटल्या सप्तकांत बुलडोजर भोंवडायलो। दर्या ल्हव ल्हव फुडें सरपाक लागिल्ल्यान हो वाठार दर्याचे भितर येवंक लागिल्लो। ताका लागून लोकवस्ती उदका पोंदा वचपाचो भंय आशिल्लो। लोकांच्या जिवाक धोको आशिल्ल्यान सरकारान थंयची बेकायदेशीर झोपडपट्टी मोडून उडयल्ली। हे लोक दर्यावेळेक सामके तेंकून रावताले। ह्या वाठारान फाटल्या म्हयन्यान दर्या फुडें सरिल्लो। परतूय तशेंच जायत म्हूण लोकांक थंयच्यान हालयले अशें एडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन हायकोर्टाक सांगलें। सरकारान 67 बांदकामां मोडल्यात आनी 8 बांदकामां उरल्यात। याचिका घालपी 57 लोकांची बांदकामां पयलींच मोडल्यात। अजुनूय कांय उरिल्लीं आसल्यार 30 दिसां भितर मोडची म्हूण हायकोर्टान आदेश दिला। याचिकादार जाय जाल्यार सरकारा कडेन वचून थाकाय मागूंक शकता। तशेंच लुकसाण भरपाय जाय जाल्यार कोर्टाक अर्ज करूंक शकता अशें हायकोर्टान म्हणलां। 2004 ह्याच वाठारांत ती बेकायदेशीर बांदकामां सरकारान मोडिल्ली, तेन्नाय हायकोर्टान स्थगिती हाडूंक नाशिल्ली। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी सावियो डायस। बुधवारची शिस्तभंग सुनावणी शाळेल्या उपरांत जितेंद्र देशप्रभू काँग्रेसीचे शिस्तभंग समितीचे निमंत्रक पदावेल्यान देंवयलो। प्रतिमा कुतिनूक निमंत्रक केला। प्रदेशाध्यक्ष जॉन म्हणटा समितीचो आपूण अध्यक्ष। बसका आपोवपाचो आपल्याक अधिकार। जांकां इंटरेस्ट ना तांकां समितींतल्यान काडटले। देशप्रभूक निमंत्रक म्हूण देंवयला, मात तो समितींत आसा। देशप्रभू म्हणटा आपल्याक कांयच फरक पडना। 4 फुडाऱ्यांचेर शिस्तभंगाची कारवाय करपाक म्हूण बुधवारा जॉनाचे शिस्तभंग समितीन आपयल्ली बसका बुधवारा शेळयली। कित्याक काय म्हळ्यार निमंत्रक देशप्रभून खंय सुनावणेक कोणाकूच आपयलें ना। निमंत्रक आशिल्ल्यान आपणे बसका आपोवंक जाय, पूण कालची बसका आपणे आपोवंक नाशिल्ली अशें म्हणून देशप्रभू मिडिया कडेन उलयलो। जॉन म्हणटा बसका आपोवपाचो आपल्याकूय अधिकार आसा। If he is not prepared to work as a convener, which is not necessary for me because meetings are to be convened by the chairman. I am the chairman. I don't need any permission of my member. So if this disinformation campaign is there, probably then the person whom you named is not interested. So and I have said those who are not interested and who are going to the press, they themselves violate discipline, they will be dropped. देशप्रभू म्हणटा कोर्ट केस आशिल्ल्यान आपूण बसकेक येवंक पावलो ना। It was impossible for me to go to the disciplinary committee meeting because of various issues which included some court matters where I was to depose before the Pernem Civil Court on certain property matters. Then if he has chosen to appoint somebody as a convener, I am very happy, and if given adequate time and adequate notice to attend the meeting, I shall definitely attend such meetings. इतले मजगती काँग्रेसीन पर्रीकार सरकाराचेर आरोपपत्र केलां। विधानसभा अधिवेशन सुरू जातना 22 जुलयाक काँग्रेस विधानसभेचेर मोर्चा हाडपाची आशिल्ली। दिग्विजय सिंग फाटीं गोंयांत आयिल्लो तेन्ना हें थारिल्लें, मात दाट पावसाक लागून खंय काँग्रेसीन हो मोर्चा फुडें धुकल्ला। ऑगस्टाच्या पयल्या सप्तकांत खंय काँग्रेस मोर्चा काडटली। जेन्ना आमी वेदर चॅक केलें 22 तारखेर, वेदर फॉरकास्ट आयलां आमकां मेळटांतलें दॅट इज गोइंग टू बी हेवी रेन एंड स्ट्रॉंग विंड 20 miles per hour म्हणून। म्हणटकच आमी कितें म्हटलें, 1 म्हयन्याक सेशन आसतलें। हांवें दिग्विजय बाबाक फोन केलो, ते येवपा आसले। सकाळीं फोन करून उलयलो हांव तांचे कडेन, ताणें म्हटलें डिफर करा। दुसरें म्हणटा ते रामजान चलता। कांय आमचे मुसलमान भाव देवंदा फास्टींग ड्युरींग डे टायम, सो ताका लागून आमी हें मातशें फुडें धुकल्लां, कॅन्सील करूं ना। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी। मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा सध्या म्हारगाय खंय वाडिल्ली ना, देंवल्या।
भाज्यो आनी कड्डणां खंय तितलें वाडिल्लें ना. काँग्रेसीचें सरकार आसतना म्हारगाय आतां परस कितलीशीच मायज आशिल्ली म्हूण मुख्यमंत्री उलयता. तुरची दाळ सोडल्यार सगळें कड्डण खंय नित्या भशेन आसा. कांदे बटाट चड देंव जाल्या उपरांत सध्या टोमाट 60क तेंकला. कोथमिरेक उजो पेटला. मुख्यमंत्री म्हणटा म्हारगाय पयलीं परस देंवल्या. Prices of last 3 years, this year it is cheaper than last year. Last year the average price in July was 35 rupees. This year the price is between 27 to 30 rupees. I am getting daily feedback. I am monitoring 20 items and I find except tur dal, all other prices are lower than what they were on the same day last year. This is government figures. But I heard so much noise. Even the tomato prices is cheaper than last year, which are supposed to be 40-45 now, was about 50 last year at the same time. This was a surprise to me when I obtained this from civil supplies and the department. I was really surprised to know that we make stories without even doing the research probably. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी तुळशीदास च्यारी. सेरूल कोमुंदात घोटाळो प्रकरणात क्रायम ब्रांचीचे एसआयटीन 6 जाणांक अटक केल्या. सेरूल कोमुंदातींत अफरातफर करपाचो तांचेर आरोप आसा. अटक जाल्यात तांची नांवां म्हणल्यार मोहम्मद बडे खां, अल्ताफ खान, संतोष गंजीकार, किशोर कुडणेकार, संयुक्ता नागवेकार आनी सोनिया वानखेडे. आतां घेवया एक विराम.